आयज आमी एज अ सिटीजन्स ऑफ मुर्मगांव आयज आमी हांगा सगळे जाण येयलेले आसा आनी आयज जी आमी कंप्लेंट फायल केलेली आसा आमच्या बोगदा पुलीस स्टेशना कडेन जो आमचो PI आसा इंचार्ज आसा तेजे फुड्यान हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा। ही कंप्लेंट आमी 4 जाणांक मेन्शन केली आसा, 4 जाणांची नांवां घातली आसा। श्रीनाथ पै, कोडी रिसोर्सीस म्हणजे हो जो माल ते बोटीक सप्लाय करता तो। मिलिंद नाईक, MN कन्स्ट्रक्शन स्टीडोरिंग करता। डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी ज्यांच्यानी ताका परमीट दिलेले आसा आनी द चेअरमॅन ऑफ MPD कित्याक तेज्या प्रिमायसिसाच्या भितर चल्लेले आसा। सो अंडर सेक्शन 154 CRP तेज्या अंडर आमी ही केस फायल केलेली आसा आनी इन डिटेल तांकां सगळे दिलेले विथ प्रूफ, विथ फोटोग्राफ, विथ ते परमीट लायसन्स जे तेंच्यांनी दिलेले आसा बे परमीट लायसन्स तेवूय तांकां लावन दिलेले आसा आनी सगळे फोटोग्राफ लावन दिलेले आसा। आमी थंयसर कशें थंयसर एस्कावेशन चल्लां, मायन कशी काडपाक लागलेली आसा। हांवें PIक सिंपल विचारलें बाबा जेन्ना ते म्हणटा कितें बाबा तो ओर ई ऑक्शन जाल्लो आसा। ई ऑक्शन ओर म्हटल्यार कितें? ई ऑक्शन ओर म्हटल्यार फायनल प्रॉडक्ट जो ऑक्शन सगळो तेजो ग्रेड काडलेलो आसा, तेजी टनेज काडलेली आसा आनी ती हाडून ते पोर्टान दवरता आनी तो माल व्हरता। समज हांवें एक ई ऑक्शनाक हायेस्ट बिडर जावन हांवें समज 3000 टन माल घेतलो आनी हांव जर तो एक्सपोर्ट करता जाल्यार त्या ट्रकान जेन्ना घालून आमी एक्सपोर्ट बार्जीन घालपाक व्हरता जाल्यार बाबा एका ट्रकाचेर पेमेंट जाता। 10 टन ट्रकान येयलो मागीर 3000 10 टन मायनस जाता। दुसरो ट्रक येयलो 15 टन येयले तो मायनस, अशी सिस्टम आसा। हांगा कितें जाल्लेलें आसा जेन्ना फायनल प्रॉडक्ट ते ई ऑक्शनाचो प्रॉडक्ट म्हणटा जाल्यार ह्या प्रॉडक्टाक स्क्रिनींग करपाची कशी गरज पडली, तो प्रॉडक्ट एस्कावेट कसो करचो पडलो। सो हांगा प्रश्न निर्माण जाता कित्याक जो माल थंयसून काडलेलो आसा, जो माल कितलीशीं वर्सां MPD कडेन थंयसर कितें म्हणटा ताका स्पिलेज माल म्हणटा आनी लेफ्ट ओवर माल म्हणटा, जो MPDन माल पडलेलो आसता जेन्ना आनी तो माल MPD कितें करता टेंडर काडटा आनी कोणाकूय दिता। ते कितें करता तो सगळो माल काडटा, स्क्रिनींग करता आनी एकी कडेन हाडून दवरता, तेजी टनेज पळयता कितली आसा ती, मागीर ते गव्हर्मेंटाक कळयता डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आनी ते येवन थंयसर तेजो ग्रेड काडटा आनी ग्रेड जाल्या उपरांत फायनल जाल्या उपरांत ते ई ऑक्शनाक घालता आनी हायेस्ट बिडर जो तेका मेळटा। सो हांगा जर हो फायनल प्रॉडक्ट आसलेलो, ई ऑक्शन माल आसलेलो जाल्यार तेका परत हे कित्याक गरज पडली तर ही मशिनरी भितर हाडपाक, एस्कावेटर भितर हाडपाक, व्हील लोडर भितर हाडपाक जर परमिशन कोणें घेतलेले ते मिलिंद नायकान घेतलेले MN कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान। MN कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान तेंच्यांनी फक्त ट्रेलर भितर हाडपाक लागून घेतलेले परमिशन। जो ट्रेलर आसता पळय ट्रेलराक परमिशन घेतलेले आनी ट्रेलराक MPDन परमिशन दिले, बट ट्रेलराचेर हाताने कितें केलें, ट्रेलराच्या वयर स्क्रिनींग मशीन घालून हाडले, एस्कावेटर घालून हाडले, व्हील लोडर घालून हाडले आनी तो भितर काडलो आनी 9 नंबराचेर देंवयलो। हे MPDक सुद्दां खबर ना ताणें कसलें सेटींग केलें थंयसर गेटीचेर तें खबर ना आमकां। सो आयज खंय तरी कळपाक येयलेलें आसा, अशी न्यूज येयलेली आसा की बाबा MPDचे जे 3 जाण ऑफिसर आसा, जो डेप्युटी आमचो ट्रॅफिक मॅनेजर आसा, तशेंच बाकीचे जे गेटीचेर जो सुप्रिटेंडंट आसता, सुपरवायझर सुप्रिटेंडंट तो आसता गेटीचेर, तसोच आमचे पोर्टाचेर जो बथाचो इंचार्ज आसता वराफ सुप्रिटेंडंट, हांकां कोणाक तरी 3 जाणांक सस्पेंड केलेलें आसा म्हणून अशी न्यूज येयलेली आसा। हांव तेजें कन्फर्मेशन तुमकां सांज पर्यंत दिवंक शकता। सो आयज जेन्ना हेंची सस्पेंडेशन येयलेल्या हेज्या फाटल्यान एक सिद्ध जाता कितें बाबा खंय तरी थंयसर इल्लिगल चल्ला म्हणून आनी जर ते सिद्ध थंयसर जर ताका सिद्ध जावन आसलें तर इल्लिगल चलता जाल्यार हांकां कित्याक सस्पेंड केला? हांकां सस्पेंड करपाक जर कारण आसा जाल्यार फक्त तेज्या फाटल्यान आसता। सो हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंट कितें करपाक सोदता, चेअरमॅनाक प्रेशरायज करून आपले हात धुवपाक सोदता आनी जर खंय लोकांक दिसता बाबा हो इशू जो हांवें उठयला तो बाबा सारको जेन्युअन ना आनी खंय तरी म्हाजें कितें तरी सेल्फीश इंट्रस्ट जाल्यार हांव लोकांक सांगपाक सोदता मुर्मगांवच्या हो विशय आसा तो जेन्युअन विशय। हांगा मिलिंद नायकान चोरी केल्लेली आसा, आमचो गोंयची संपत्ती जी आसा ती चोरून व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी जर ताका हांव चॅलेंज करता, जर तूं हेच्या भितर इनवॉल्ड ना न्हू जाल्यार तूं इन्क्वायरी घेवचो, तुज्या पोजिशनासून तूं रिजायन जावचो एज अ मिनिस्टर, नॉर्मल मनीस रावचो आनी नॉर्मल मनीस जावन तूं यो, तुका फाल्यांच्या दिसा भितर ते अरेस्ट करतले आनी जर हेच्या भितर जर हांव खंय जाल्यार लोकांक दिसता की बाबा हांव खंय तरी फाटीं पडला जाल्यार हांव लोकांक सांगपाक सुद्दां हांव पॉलिटिक्सानसून रिजायन जावपाक रेडी आसा।